घेवंक शिकपाचे हाचे वयर म्हाका तुमचे लागीं उलोवंक जाय. फकत देवा कडच्यान घेवंक. कितें तूं पळय, म्हाका दिसता आमी सदांच कितें पूण घेवंक चिंतात आनी उपाय सोदतात कोश तोग करून, पूण घेवप हाचो अर्थ दुसरो. म्हणजे एका आयदना पोरी जावप आनी फकत भितर घेवंक जें कितें भेटयलां तें. आनी म्हज्यान तुका सांगो येता की देव खुबूच दिता. आमी जितलें घेवंक तयार ना तितलें, वो कशें घेवंक तें नकलो, चड करून कारण आमी चिंतात तें आमकां फावो न्हय, वो आमकां दिसता आमी जोडूंक गरज म्हूण. तुवें पळयलां जेन्ना त्या मनशान आयज राती आपली गोवायकी दिली आनी ताणें सांगलें, जेन्ना ताच्या पास्टरान ताचे आपले हात दवरले, तो एक खरीतूच अनुभव भोगूंक पावलो पवित्र आत्म्याच्या येण्याचो ताचे भितर. आनी ताणें म्हटलें म्हाका हें फावो न्हय, हें फावो न्हय. आनी पास्टरान म्हटलें ना फावो न्हय, पूण तें आपणाय. म्हाका दिसलें ताची ते भाशेन गोवायकी आयकून बरी म्हत्वाची म्हूण, कित्याक तेंच म्हाका आयज राती तुमचे सवे भेटोवंक जाय. पळय, म्हाका दिसना आमी क्रिस्तांव म्हूण सगलो वेळ कोश करूंक जाय म्हूण. म्हाका दिसना जेजू मेलो क्रिस्तांवाक एक दोलदिराचो नवो शिक्को फावो करूंक. म्हाका दिसता तो आयलो आमकां जिवीत दिवंक आनी ताचो आनंद घेवंक, आनी तोवूय पूर्णताय भरपूर वतो जोर. आनी एक सुमाराच्या शेवटाक हांव जिविताच्या आनंदा वयर शिकता, कित्याक हांव सोत मानता जावं तें म्हणटा तें की चोर येता फकत मारूंक, चोरूंक आनी नाश करूंक. पूण जेजू म्हटलां हांव आयला तुका जिवीत दिवंक आनी ताचो आनंद घेवंक पूर्णतायेन भरपूर बरोन वतसोर. आनी हांवें एका म्हज्या निरोपान म्हटलां तशें, जर तुका खोशीक जावंक नाका तर तुवें खोशीक जावंक जाय, कित्याक जेजू मेलो ताचें फारीकपण दिवंक. आनी संवसाराचे दिवे गरज आमी बल्ब पेटोवंक आनी संवसाराक गोमोवंक की आमी खुशाल आसात म्हूण. आनी हाची म्हणून न्हय तुवें भोंवंक जाय सगलो वेळ मूर्तपणी घुंवोन. पूण एक वस्त आसा, एक अर्थ आनंद ह्या उतराचो म्हाका आवडटा, तो एक शांत खुशालपण. म्हाका दिसता आमकां सगल्यांक एक शांत खुशालपण आसूं येता. लूक 18:17 भुरग्या भाशेन जावन देवाचें राज मानून घेना ती तांतून भितर सरची ना. ती तांतून भितर सरची ना खंयच्याय वाटेन. एक उदाहरण, देवाक जाय आमकां बोगसोने दिवंक, बोगसोने. आनी जेन्ना तुका बोगसोने मेवता, जर तुका खरेंच बोगसोने मेवला, तूं जाणय देवाचें उतर, आनी त्या उपरांत कसलोच गुन्यांव आनी फर्मोन आसूंक जायना. बरें, हांव बसतां. हांव बसतो जाची म्हूण न्ही, हांव तयार आसा रावंक तुका तें मेवसोर. कितलो वेळ तूं विबाडटाय तुवें केल्या गुन्यांवा वयर, ताचे तुवें 12 पावटी पास्ताप केला आनी देवाक तुका बोगस म्हूण मागलां. तूं पिड्यार करताय दीस आनी दीस आनी दीस आनी वर्सांनी, केन्नाय पुरें जिवीत. बोगसोने म्हणजे पातोक पासून उडयला, काडून न्हय एक कार्पेटा ताला घातला देवान केन्नाय तें भायर काडून आनी एक त्या विशीं उपरांत चावोंक. तो आमची पातकां धापिना, तो ती निखलायता सामकीच, ती साफ कोत्ता आनी ती धुवन उडयता. म्हाका जाय तुका शिकोवंक कितें करूंक तुज्या रिकामा वेल्यार. फकत म्हणजे सुवातेर ओ देवा म्हाका बोगोस, ओ देवा म्हाका बोगोस, ओ देवा म्हाका बोगोस, ओ देवा, ओ देवा, ओ देवा म्हाका बोगोस, ओ देवा म्हाका बोगोस. आनी उपरांत वचोन एक सुमानभर गुन्यांवकारी दिसोंक. हांव जाणो हांव तशीं जियेल्या आनी म्हज्यान तुका सांगो येता की म्हाका सारकें दिसोंक ना, कित्याक म्हाका वायट दिसता. आनी सगलो वेळ हांव इगोर्जे गेलीं, हांव घरा पासून बायबल शिकयतालीं, हांव देवाचो मोग कोरी. पूण म्हाका गुन्यांवाचो वसो लागलो. म्हाका दिसता एक भाग म्हज्या प्रश्नाचो सुरू जालो म्हज्या भुरग्यापणांत, जेन्ना म्हजो बापूय म्हज्या लिंगाचो अपमान करतलो. आनी म्हाका अशें दिसोंक लागलें की म्हजो गुन्यांव, की म्हजें कितें वायट आसा म्हूण ताणें अशें केलें. आनी हांवें लोजेचो स्वभाव घेतलो, तो गुन्यांवार पावलो. पूण म्हाका दिसना ते परी जावन तुजो अपमान करूंक जाय म्हूण. तुजा न्हय आमी सजमूंक जाय की सैतान ताचें नांव, एक नांव भावाचेर आरोप घालपी, आनी तो तुजेर आरोप घालता आनी म्हजेर आरोप घालता सगलो वेळ. तूं शिकोसोर, तूं कोण तो क्रिस्ता सोवें, आनी तूं म्हणोंक सुरू कोत्ताय ना हांव आनीक तें घेवचो ना.
म्हाका आयज राती तुमकां कितें सांगूंक जाय, आमी चडशे देंवचारा कडल्यान घेवंक हुशार आसात, आनी तरी देवा कडल्यान कशें घेवंक जाय तें नकळोत. म्हणटच आतां थान तुवें कितें करूंक गरज. तूं म्हूण देवा हांव जाणो जें हांवें केलां तें सारकें न्हय आनी हांव माफी मागतां. हांव म्हज्या पातकाचें पाचताप करतां आनी हांव तुज्या उतरां प्रमाणें सत मानतां देवा की तूं म्हाका सगल्या वायटाचो साफ करतलोय म्हूण. आतां देवा हांव मागतां तुवें म्हाका बोगसूंक आनी हें तुवें कितें करूंक जाय तें, आनी हांव तुजें बोगसोनें आतांच घेतां. आनी एकूच स्किना भितर हें कर, हांव आलोकीक भूत जावंक तोचवीत करिना, पूण फकत एक कीन घे आनी म्हूण हांव तें घेतां. काकूत कशी घेवंक जाय ती. काकूत म्हणजे की देव तुजेर आशिर्वाद घालतलो तुका फावो न्हय तेन्ना, म्हणजे तुका तो आदार दितलो तूं खेरीतपणी बरो वागो ना तेन्ना. म्हाका उगडास आसा आमचो पूत 10 वर्सांचो आसतना, आनी तो आतां CEO आसा आमच्या स्टेट सायड मिनिस्ट्रीजाचो, आनी सगळ्या मिडिया आनी टेलिव्हिजन आनी खरेंच बरें काम करता. तो हांगा खंय धांवता हें तें करूंक. आनी तो 10 वर्सांचो आसतना तो एक शीस सांबाळपी मनीस आसलो, आनी आमी सदांच सोचवीत करी ताका ताचो वावर करूंक दिवंक. म्हणटच ताचेर दारार आमी एक लिस्ट मारलें, आनी ताणें ती कामां केल्यार ताका ल्हान आंग मेवतालें. ताका तें आंग मेवतच ताका नोकेत्रां मेवो, आनी जेन्ना ताका नोकेत्रां मेवतच ताका देंगी मेवो. ताका एक देंगी मेवो. बरें, ही बरी वाट वडिलांक आपल्या भुरग्यांक उत्तेजन, पूण देव तसलें करिना. आमकां आंग आनी नोकेत्रां मेवना बायबल वाचूंक आनी मागणें करूंक. वस्तू करूंक आमी करूंक जाय, आनी मागीर फावो त्यो बऱ्यो वस्तू केल्या उपरांत आमकां एक देंगी मेवता. ते भाशेन देव चलना. आनी देवान हें उजार करचें पडलें म्हाका एक लिसांव शिकोवंक काकूत घेवंक ताचे कडल्यान. कित्याक बायबल म्हणटा मॅथ्यू 12 वच आनी शीक हाचें म्हणणें कितें तें. योद नाका, म्हाका दया जाय. देवाक जाय आमी लोकांक दया दिवंक, नो योद न ताचे कडच्यान मागूंक ताणें कितें वायट केलां ताचें फारीकपण दिवंक. आनी ताका आमी शिकोवंक कशी काकूत घेवंक जाय आनी तोच बीत करिना जावंक ताका योद न दिवंक आमी कितें वायट केलां ताचे विशीं. म्हणटच तोच बीत करतना म्हाका तें शिकोवंक कारण हांव तें नकलो. तूं जाणो ह्या काकुतीचें वातावरण वाडोवंक ना. हांव नकलो आसली काकूत म्हणजे कितें तें. हांव फकत जाणो आसली कश्ट कर, जोड, फावो जावंक आनी घडयेक तूं बरें जायशी तुका कितें मेवतलें. आनी हांव तुमकां आयज राती उतर शिकयता तितली स्पश्ट हांवें तें उतर आयकोंक नासलें. हांवें आयकलें बरो वावर, म्हाका बरें धर्मीक तत्व आसलें, पूण म्हाका दिसता जायते फावटी आमकां जाय बोध कथा जेजू सांगता तसल्यो, ज्या वरवीं आमच्यान ह्यो वस्तू दिसपटी जिवितान लागू करूंक लोकांक ताची सजमणी दिवंक जाय. जेजून कांयो कित्याक सांगल्योशो तुका दिसता? म्हाका बोध कथा उजार करची गरज ना. म्हाका म्हज्या जिवितान खुबूच आसा. म्हाका आनी खंय वचोंक पासून नाका. देव आनी म्हजे मोदें आमी सगळें सुटावें केलां. देवान म्हज्या जिवितांतली काणी उजार केली दाखोवंक तो कितें म्हणूंक सोदितो. तर आमच्या शेजाराक एक तोन्नाशी आसलो जो डॅनीचो बॉल घेवन गटरान उडयतालो, आनी डॅनी बोबो मारून घरान येतालो डॅडी. आनी हे थोडी पावटी जालें आनी जेरूल जोर पावटी ताणें कोत्तोच डे भायर धांवन मारी तोन्नाशाक धरी ताचे फाटल्यान धांवो बॉल हाडटालो. आपल्या चेड्याक बुजवून दितालो ताची काळजी घेय. तर हे पोरी देवान म्हाका काकूत शिकय. ताणें म्हटलें आतां ताणी लागीं वस्तूचें लिस्ट आसा जें ताणें दारार करूंक जाय तें आसा, आनी तूं जाणय केन्नाय तो हेरा परस बरें करता, पूण जायतेच फावटी सट पळयल्यार ताणें चड कांय करूंक ना. आनी ताणें म्हटलें पूण कसलो वडील तूं जावपी जर तुवें आयकलो आनी वेली मारून भितर आयलो डॅडी डॅडी, तूं कसलो वडील जावपी जर म्हूण तूं आनी देव बसोन उलयता. आनी म्हूण देव उबो रावलो आनी म्हटलें जॉयस आमचो पूत आदार जाय म्हूण बोब मारता. तो त्रासान पडला आसलो. तूं सकयल वचोन ताचें लिस्ट चॅक कर. पोलें ताणें करूंक जाय तें केलां जाल्यार, आनी जर ताका फावो तें आंक मेळ्ळार जाल्यार ताका आदार दितलो. खंयचोच वडील जाका आपल्या भुरग्याचो मोग आसा तो अशें कोत्तलो.
आनी हेंच सारकें बायबल सांगता हेब्रावांक 4:15-16 एक पोरोन यादनीक आसा. सो आमची अस्कताय आनी गुन्यांव जाणो, कारण आमचे भाशेन सगल्या जिन्साच्या तालनेन आनी कश्टांची ताची परीक्षा जाल्या, तोरी ताणें केन्नीच पाप करूंक ना. देखून ताच्या शिवासना लागीं सोरुया. थंय आदाराची आमकां गरज तेन्ना मेलतली. आमकां काकूत आनी दोयालाय परिस्थितीचो सांबाळ करूंक. तूं देवाचे भुरग्यांनी जर तुजे कालीस ताचे सवय थीर आसा, तुवें सगलें सारकें करिना जाल्यार तुका गरज तेन्ना देव तुका आदार दितलो. आनी गरज तुवें म्हणूंक शिकोंक जाय, देवा म्हाका जाय तुजी काकूत, म्हाका काकूत दी. हांव जाणो हांव एक पूर्ण व्यक्ती न्हय, पूण ह्या वेळार म्हाका आदार जाय, म्हाका पूण तूं पळय जायतो लोक विचारूं पासून ना. कित्याक ती आपशींच थाव काडटात की आपल्या कॅलेंडरार फावो ते बरे अंक नान म्हूण. चलात तुमकां कांय जाणांक एक जावन आसली खरी रात तुमकां सुटका आनी सयोगाची. एकूय वस्त चुकय नाका जे हांव तुमकां सांगता. देवाक जाय कुरपा दिवंक, कुरपा आनी आनीकूय कुरपा. आमी कुरपा येवतार सगल्याक पळयतात की ताचो खरो अर्थ लेगून नकळत. हांव तुमकां सांगता कुरपा कितें तें. इतली वर्सां अभ्यास करून ही ताची एक सजमोनी. कुरपा वय फावो ना तो उपकार, ती देवाची फुकट देंगी. पूण व्हडल्या बायबलीन म्हाका ग्रांथूय मेळल्यात जाची म्हाका खेरीतूच आवड आसा. थंय ती व्हडा तरेन सांगता जेकब 4:6 आनी थंय म्हणटा कुरपा पवित्र आत्म्याचे बॉल आमकां आदार दिवंक, आमच्या सगळ्या वायट चिंतनाचेर जैत व्हरोंक. बरें खूब वर्सां हांवें तोकोस केलो म्हाकाच बदलूंक, म्हाका शेकी कळ्ळो सर की म्हज्यान म्हाका बदलूंक जायना, कित्याक देवान केन्नाच म्हजो वावर घेवचो ना म्हूण. तो एक देंगी कशी देवा कडल्यान येवंक जाय आनी ताका जाय आसलें हांवें तें करूंक तोच बीत करचें सांडून म्हाकाच खालतें करूंक आनी म्हणोंक म्हज्यान तें करीन येजो आनी म्हणोंक पासून आनी हांव ह्या परिस्थितीन आसोन तूं म्हजो मोग करताय पूर्णतायेन हांव कारण नासतना. आनी हांव तुजो मोग आपणायता. हांव आसोंक जाय थंय गोडयेक आसची ना, पूण देवाकार गांव आसली थंय ना म्हूण हांव बरी आसा आनी म्हजे वाटेर आसा. हांव प्रवास कोत्ता. तर कित्या खातीर तूं आयज रात्री ह्या बिल्डिंगान बसलाय कसलें फॉर्मोन घेवन? हें बरें, तूं हांगा येवंक आदार घेवंक तोच बीत कोत्ताय. दिसना तुका की देवाचेर तोंडार हांसो आसा म्हूण आयज रात्री ह्या हॉलान पळोवंक लोक ह्या संक्रारार रात्री जी ताचो मोग कोत्तात? गरज आमी देवाचो मोग घेवंक एक वस्त ह्या संवसारांची लोकांक येरा परस वोद ओडीक जाय. ती एक वस्त जी सगळी सोदता ती कारणां नासतना मोग. तुका फकत जाय कोणें तूं आसा तसो तुजो मोग केल्लो. म्हाका सांगो नाका की हांवें 3 वस्तू मुदार करच्यो तुका म्हजो मोग करूंक, की हांवें 10 पावंड वजन देंवोंक जाय तुवें म्हजो मोग करूंक. फकत म्हजो मोग कर आनी गोडयेक तुवें म्हजो भावो तो मोग करीत जाल्यार हांव तुजे खातीर बदलतलीं. न्हय तुका म्हजो मोग करूंक जाय म्हूण. आमकां उपगोवन येता ह्या गुपचूप निरोपांचो की आमी लोकांक जाय तशी न्हय आनी जर आमी बदलना तर आनी ती बेगीनच करिना आनी जोम्यांतल्यान भायर पडटलीं. बरें पळय, पवित्र जोमो जाचो आमी फुडो करता आसन बाप पुत्र आनी पवित्र आत्मा तें तशें न्हय. म्हाका म्हजो खूद ल्हान जोमो आसा. 2 दिसा हांव म्हज्या ल्हानशा जोमा सांगता आसा जॉयस बाप पूत आनी पवित्र आत्मा. एक वस्त जी आयज रात्री म्हाका जाय तुवें म्हजें आयकोंक. तुवें जेजू क्रिस्ताक शेवल्या उपरांत आतां गरज तुवें चलोवंक आनी तुजें जिवीत जियोंक. कोलोस्कारांक 2:6 ताका आमी कशें घेता? देवा म्हज्या चुचुरांची दशा. जर तूं म्हणजे तूं येवन तुवें कांयच दिवंक ना. तूं फकत म्हणटा म्हाका आदार दी.
पूण तेन्ना कांय आतव्याच कारणाक लागून की क्रिस्ताक शोवल्या उपरांत आमी चिंतता आमकां आतां हें सगळें काम आसा जें आमी करूंक जाय आनी आमचें साम सोत मानूंक आनी हाची म्हणणी न्हय की देव सोवें आमी कसलोच सहकार दिना. पूण पयली वस्तू आनी कितें करूंक तोजवीत करचे आदी करूंक जाय खरेंच जेजूच्या मोगान पडोंक. वाचूया एफेसकारांक 2:8, 9 आनी 10. कारण देवाच्या दोयालाय. आतां हांव तुमकां सांगता कुरपा म्हणजे कितें. हांव सोत मानता की कुरपा म्हूण बोल पवित्र आत्म्याचें आमकां फुकट देणगी कशी येता. त्या उदेशी क्रिस्त आमकां भावार्थान मेलोंक पूण आमकां सहयोग दिवंक आमकां जाय तें आमी आमच्या जिवितान करूंक सोंपेपणी जें आमच्या केदींच करूंक जावपाचें न्हय कितलोय तो कोस आमी केल्यार. आतां हांव जाणा तें लांब हांव परत म्हणटा. कुरपा बोल पवित्र आत्म्याचें. तुका एक काम आसा जें तुज्या तोकले वयर पावता. देवा म्हाका कुरपा दी. हें म्हजे तोकले वयर पावता म्हणजे इतलो तेंप हांव तें घेवन बसलें आतां कितलेंय खोल गेल्यार पवना. बरें जाता तें तुजे तोकले वेले गेल्यान कारण ताची परवा ना. तूं फकत मुखार वेताय. म्हणजे जो देव आमकां मुखार वचोंक दिना आमी एक म्हयनो पासून तोकपाक ना. म्हणजे तूं उलयताय हांव ते बदल चड उलयल्यार हांव एक मेलेले राशीर पडपाची. आयज हांगा वयर बसून हांवें देवाक सांगलें फकत पळोवन परत त्यो गोवायकी आनी आयकोन कितें त्या मनशान म्हटलां आनी त्यो गोवायकी तुमकां वाचता. हांवें देवाक सगळें वळोन म्हटलें कितें व्हड अजापाचें आनी सुंदर न्हय जें देव आमकां कितें करूंक सहयोग दिता. आनी उपरांत हांवें ताका म्हटलें आनी देव हाचे विशीं सगळो वेळ उलयता त्या विशीं चिंतूंक पासूंक नकलो. त्यो इतलो बरो की आमी ताचे विशीं चिंतूंक पासून नकलोत की तो आपल्या एकल्याच पुताक मरोंक धाडटालो एक मूठभर लोकां खातीरची परवा करिनात. आमी पातकान जियेता आनी तांतलो दर एक मिनीट आनंदान सारता. ताणें आपली बऱ्यांतली बरी देणगी दिली ताचो एकलोच पूत आमच्या पातकाचें फारीकपण दिवंक आमचे सुवातेर कोश भोगूंक आपलें रोगोत व्हांवंक आपलें रोगोत भायर व्हांवंक त्या रोगतान आमी सारकी साफ जावन त्या रोगतान धुवन काडलेलीं. तर सगळें जें मोन्नांत आसा तें त्या निर्मल रोगतान जीव आसा त्या उदेशी धापून व्हरोंक आनी तें ताणें केलें आमकां सगळ्यांक परवा आसच्या वेला आदी. आनी बायबल रोमकारांक म्हणटा जर ताणें कशें आपल्या पुताक दिलो जाल्यार तो जेरूल त्या वन चड खोशेन आमकां सगळें दिवचो ना. तो तुका जाय तो आदार दितलो. तो तुका जाय तेन्ना काकूत दितलो. तो तुका बदलूंक आदार दितलो. तो तुका कसलेय परिस्थितीचो फुडो करूंक पडल्यार आदार दितलो. तुज्या तोंडार हांसो खेळोन तो तुजी काळजी घेतलो. तो तुका खालो घालचो ना. तो तुका सांबाळतलो. पूण तुवें घेवंक शिकोंक जाय. आतां चड म्हत्वाचें की तुवें शिकोवंक कशें घेवंक जाय तें कारण आयक हें आतां चुकोंक नाका. तुजें कोणाकूय दिवंक जायना जें तुजे कडलें ना. देखून हांव इतली निबोर काळजाची कित्याक म्हाका गोमोन आसलें. म्हणजे हांव एक आर्मी ड्रील सार्जंट कशी आसली म्हज्या भुरग्या समेत. तो करचो भायर काड चलत भायर काड चल भायर भायर भायर. आनी म्हाका ते भाशेन जावंक नाका आसलें. देवा हांव कित्याक इतली निबोर काळजाची. वय म्हाका निबोर काळीज आसलें कित्याक म्हज्या जिवितान म्हाका जायतोच अपमान सोंसचो पडलो आनी हो जावन असो रसलो म्हाका सुरक्षीत दवरूंक आनी म्हाका सगळ्या वयर हुकूम चलोवपाची संवय जाली कित्याक म्हाका दिसलें ते परी हांव सुरक्षीत आसली म्हूण. पूण म्हाका तें नाका आसलें. म्हाका बदलूंक जाय आसलें. पूण बदलप करूंक म्हाका खूब त्रास पडलो आनी हांव म्हज्याच रागार जातालीं कित्याक म्हज्यान बदलूंक जायना म्हूण. आनी उपरांत देवान म्हाका म्हटलें तुज्यान काकूत दिवन येजो कित्याक तूं म्हजी काकूत घेवंक शिकोवंक ना. पळय तूं देवाच्या मोगान खालते जातोस आनी देवाचे काकुतीन खालते जातोस. तूं जानय जातोस तूं कसले वास मारता तसो उरली आनी तसोय दो तुजो मोग कोत्ता. जेन्ना तूं जानय तूं खूब बुदवंत पूण आनीक एक पावटी तूं घुसपट केल्या आनी देवाची आदाराची गरज. पळय कसो मोग एक निबोर काळजाक पिगलायता तो. आनी देवाक जाय ते आमी ताच्या कडल्यान घेवंक कित्याक ते आमचे वरवीं व्हांवंक दुसऱ्या लोकां थंय. कित्याक जाय तसो लोक तुजे भोंवतणी आसा ह्या वेळार. तूं जानय घडयेक एकलोक जेजू ती पावलेतात. ती देवा थंय सोयरीगत पोलेनात. कोडीक तांणी कसलेय तरेचो धर्माची तोजवीत केली आनी ती रिकामी मेवली. वो ती गेली आनी तांकां मार लागलो. वो तांणी तोजवीत केली आनी बरी लागोंक ना. गोडयेक तांणी बायबल वाचूंक तोजवीत केली वो सजमोंक ना. दर गोडयेक ती मानतात देव खंय तरी आसा म्हूण पूण
ते एक स्वताची वस्त तांकां न्हय, ती निराशी आसा, तांकां गरज आदाराची, तांकां मोग जाय आनी देवाक जाय तुजो उपयोग करूंक. पूण तुजे लागीं तांकां दिवंक कांयच ना जर तूं पळय ना सर्गीच्या बापाशी वचोन भरून घेवना. तुका म्हज्यान कितें दिवंक जातालें जर शिकोंक नासली तर ते देवा कडल्यान घेवंक. हांव तुका प्रवचन करतां म्हज्या जिविताच्या अनुभवा उदेशी. हांव 10:10 म्हणटा म्हाका जाय, हांव आयलो तुका खूब आनंद दिवंक, भरपूर, तो बरोन वतो सोर. देवाक नाका आमी फकत दिसाक जाय तितलेंच घेवंक अशींच जियेलेलीं. ताका जाय आमचें जिवीत बरोन वतलेलें आनी तुवें थोडो वेळ घेवंक जाय आपणावंक. देवा हांवें ह्या सुमारान चड बरें करूंक ना, हांव फकत मागतां बोगसोनय. तूं जाणय देव म्हाका बेकनावंक सोदता. आतां तूं म्हाका हे परिस्थितीन जातून हांव आसा तातूंत आदार दी म्हाका. पूण हांव तुका फकत मागता आदाराक. म्हाका काकोत दी देवा, म्हाका मातशें आदार दी. आर्गा तुका देवा, म्हाका आदार दी. आर्गा तुका देवा म्हजो मोग केलो म्हूण, कारण नासतना. आभार तुका तूं म्हजो केन्नीच सोदचो ना म्हूण वो विसरचो ना. म्हाका तुजें बोगसोन मेवता, म्हाका तुजो मोग मेवता, म्हाका तुजी काकूत मेवता. आयज म्हाका उपकार मेवलो देवा. हांव खंयसरूय गेल्यार आनी हांव मागतां म्हजो उपकार शार्ती पावोंक. खेरीत तरेचे जरूय ते म्हाका फावो न्हय. आर्गा तुका दोनया म्हजो मोग केलोय म्हूण. हें लोकांक करूंक जाय. तांकां नाका जेजू क्रिस्ता सवय सोयरीगोट जोरूंक आनी एक 25 वस्तूचें लिस्ट दिवंक कशें ताणें करूंक जाय ती सगळें मानता तशें जावंक. तांकां गरज मोग कितें तो जाणो जावंक. मोग 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 मोग. मागीर कितें जाता आतां अकस्मात ती भितरल्यान बरी जालीन, ती पुरी जालीन, ती सुरक्षीत जालीन, तांकां आतां आत्मविश्वास आसा. आतां ती म्हणटा देवा म्हज्यान कितें करूं येता. पूण तांणी करूंकूच जाय म्हूण ती करिनान. देवाक आपले तकलेर मारीत मांडोंक, तकलेकेर हातोडी घेवंक मारीत म्हूण. देवान म्हाका म्हणटोच एक दीस म्हाका नाका तुवें म्हजे पासत आनी कितेंच केलें जर तुका नाका तर. तूं त्या रुमान वचोन 4 आवेसर बायबलीचे वाची नाका, कित्याक तूं चिंताय तुका म्हजे सवय आनीकूय अंक मेवत म्हूण. तुकार तर ते वाचूंक नाका जाल्यार वाची नाका. तूं ते वाचिना. जेन्ना तूं बायबल वाचता तूं देवा खातीर वाचिना, तुवें ती वाचूंक गरज. कितें खंयचो शानो मनीस मागणें करतलो. तो एक कायदो न्हय. म्हज्या देवा तो म्हणो जेन्ना तूं मागणें कोत्ताय भरपूर शक्ती तुका मेळटा. तूं म्हज्या नांवान माग आनी तुका सगळें मेवतलें जें तुका तुका गरज आसा तें. म्हज्या देवा हांव मागणें कोत्ता कित्याक तें नासतना म्हज्यान एक दीस सारूंक जायना. तूं जाणय हें तुमकां कांय जाणांक हें एक आत्वेंच कशें दिसूं येतालें. तुजे सोयरी गोतीन देवा सवें. पूण आतां आयक, ताका नाका तुवें आनीक कितें बरें करूंक. तो मेलच्याक ताचो मोग करूंक, ताचो मोग करूंक. त्यो विक्रेक ना. तुज्यान बऱ्या करण्यांनी देवाक विकतो घेवन येजो. जेजून फारीक केलां. त्यो विक्रेक ना. देखून म्हज्यान ताका विकतो घेवन येजो. 2 वर्सां बायबल वाचून म्हज्यान ताका विकतो घेवन येजो. देकोर करून स्तोत्रां आनी मुन्यो म्हज्यान ताका विकतो घेवन येजो. रान वस्तोरेक जेवणाक व्हरोन वो गरीबांक वाडून म्हज्यान ताका विकतो घेवन येजो. सकाळीं 5 उठोंक आनी तोजवीत करूंक दिसाक 3 वरां मागणें करूंक. त्यो विक्रेक ना. पूण म्हज्यान हें करूं येता. म्हज्यान हें सगळें करूं येता कित्याक हांव ताच्या मोगान सारकींच पिशी जाल्यां आनी ताचे काकुतीन आनी ताच्या बोगसोन्यान आनी ताच्या कुरपेन आनी ताच्या बरेपणान. बरें देव एक दिवपी आनी ताका जाय तुका दिवंक. पूण तुवें घेवपी जावंक जाय. आमी गरो शिकोंक देवा सवें कशें घेवंक जाय तें. आमी घेवंक फावना जें देंवचार आमकां सांगोंक सोदता, पूण सदांच तयार रावंक जाय देवान आमच्या जिवितान कितें करूंक जाय त्या विशीं.
तुझा न्हय आमी चोर शिकोत कशें घेवंक जाल्यार देवाच्यान ताका आमच्या जिवितान जाय तशें करूं येता आनी ताच्यान आमकां ताचे मोहिमेक उजार करूं येता. जॉयस मेयर मिनिस्ट्रीजान तुमकां कितली म्हत्वाची ही तुमकां खबर आसची ना. आमी तुमचे आभारी आनी आमचे इश्ट आनी वांगड्याक आमी देव बरें करून म्हणटाव. ह्या वर्ल्ड वायड मिनिस्ट्रीजान आदार दिलो म्हूण सांगाता. आमी बुकेलांक जेवण दिताव, गरीबांक न्हेसोन दिताव आनी वेगवेगळ्या देशांत इव्हँजल परगटाव. आमकां मेळात वो भेट दियात jmmindia.org. आयजूच तुमच्या मागण्यांची उन्नती घेवन आनी म्हायती घ्या आमच्या उपायां विशीं. पळय जॉयस आयजचे कॉन्फरन्स शेड्यूल आनी आमकां सांगात दियात वांगडी जावन जेजू क्रिस्ताचो मोग संवसारांत परगट करून.